जेजूनु मनशांक वा आपल्या पाटलाव्यांक पहिले एका रुखाक आणि ताच्या फळाक सरी केले, कित्याक फळा मुखांत्र रूख पारखूंक सलीस जाता। तेच परी मनशाच्या काळजांत कितें आसा तें ताच्या उतरां करण्यांनी झळकता। उतरां करण्यो काळजाचो आरसो जातात आणि एकल्याच्या काळजाच्या बरेपणाक वा खोटेपणाक बोट करतात। हाका ताळ पडची आनी एक वपार घर बांदप्याची। देवाचें उतर आयकून तें पाळतल्या आणि तें पाळी नासलेल्या पाटलाव्यांक जेजून फातरार आणि रेवेर घर बांदतल्यांक सरी केलें। देवाचें उतर आयकप आणि पाळप पाटलाव्यांक तिरासन आणि दृढताय जोडून दिता। देवाच्या उतरांतावन प्रेरित जाय नासल्या विशीं भावार्थाच्या आणि क्रिस्ता पाटलाव करपांत दृढताय वा तिरासन आसा म्हूण सांगूंक येना। घराक व्हाळ्याचो लोट आणि आवर मारतना घट बुन्याद आसल्यार मात्र तें नीट उरत, नांतर तें खरेंच कोश्टलत। देवाच्या उतरान दृढ जाल्लें जिवीत तें कश्टा नश्टांक भियेना, दगदवनेक बागवना, बुलोवण्यांक फसवना, बगार सतानितीन घट रावता, सुवार्थेच्याच मौल्यांनी फुलता, क्रिस्ता शिकवणेन आनी क्रिस्ताचे देखीन फुडें सरता। अशें तें फळादायक आनी तिरासनेचें जावन उरता। जेजू मुखांतर प्रगट जाल्लें देवाचें उतर वा जेजूस उलयता ती उतरां ताका आयकूंक आनी जीनी आध्यात्मिक आनी नैतीक मौल्यांनी सोबोवंक एक आपोवणें।